आम्ही क्रिस्तांवां सोत मानता म्हणटा तेन्ना भावार्थाची उचारणी करता आणि म्हणटा सोत मानता देवाक स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोजणारा आणि उपरांत म्हणटा सोत मानता जेजू जो जेजू ह्या संवसारान आयलो देवा बापाचे मिसांव घेवन देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलो संवसाराचेर खास्तीचे फॉर्मण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचे तारून करच्याक देवा बापान संवसारान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो जेजून मनशाचें रूप घेतलें तोस्कोच जालो कालती जालो आनी मोगाच्या भाव भयणांनो जेजून देवा बापाचो मोग सगळ्या संवसाराक दाखयलो जेजून सगळ्या लोकांक देवा बापाची वळख दिली देवा बापाचें मिसांव जेजून पूर्ण केलें जेजून खुर्सार मरण तोस मरण सोसून देवा बापाचें मिसांव जेजून पूर्ण केलें आनी खुर्सार आसतना जेजून म्हटलें संपातलें हें मिसांव पूर्ण जालें आनी आपलो प्राण तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो आनी 40 दिसांनी तो स्वर्गा राज्यान गेलो प्रितीच्या भावा भयणांनो हीच परब आयच्या दिसा आमी व्हड्या खुशालकायेन मनयता जेजू क्रिस्ताची स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब जेजू स्वर्गार वेच्या आदीं आपल्या शिसांक मिसांव दिलें कसले ते मिसांव तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी तांकां म्हजें शिस्त करात आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां पवित्र स्थान दिवन म्हजें शिस्त करात आनी सदांकाळ संवसार सरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां जेरुजाल्यान जुदेयान आनी सामारियेन आनी सगळ्या संवसाराच्या शिमाचेर पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय अशें म्हणून जेजू सर्गींच्या राज्यान भितर सरलो तर प्रितीच्या भावा भयणांनो हें आमकां जेजून दिलेलें मिस शुभ वर्तमान परगट करूंक आमकां जेजून स्वर्गार वेच्या आदीं मिसांव दिलें संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावचें मिसांव आमच्या दोयाळ कोण्या वरवीं जेजूक आनी देवा बापाचो मोग परगटुचें मिसांव पाद्री जावन शर्माव सांगून देवाचें उतर परगटूंक जाता पूण दुसऱ्यांक हेंच देवाचें उतर आपल्या कोरण्या वरवीं तें परगटूंक जाता हालींच्या दिसांनी आमी संपर्क साधनाचो वापर करून हेंच देवाचें उतर सगळ्या देशांच्या शिमाचेर पर्यंत तें परगटूंक जाता आमी जेन्ना आमी दोयाळ कोडण्यो करता दुसऱ्यांक जेवंक दिवप तानेल्यांक पिवंक दिवप पिळीन आसात तांची खबर घेवन हें देवा बापाचो मोग आमकां सगळ्यांक परगटूंक जाता हें मिसांव दिवन जेजूक एका कुपान लिपयलो खूब म्हटल्यार देवा बापाचें आसणें जेजू सर्गीच्या राज्यान भितर सरलो आनी सोत मानता म्हणटा तेन्ना आमी उच्चारता जेजू देवा बापाच्या उजव्याक बसलो देवा बाराबर आसा थंय तो जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करतलो एक नितीदार कसो आनी तो खरेंच दयाळपणी आमची सगळ्यांची नीत करतलो आमकां तो सुवात तयार करूंक गेला जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब आमकां बोरवासो दिता एक दीस आमी जेजू बराबर देवा बापाच्या सांगाता आसतल्या देवा बापान ताका सगळी पदवी आनी अधिकार दिलेलो आसा आमचे पासत तो विनंती करीत आसा आनी आमकां जण एकल्याक तो सुवात तयार करूंक गेला आमी ताचे बराबर आसतल्या होच आमकां बोरवासो तो चडून येता आसतना जेजूचे शीस आपले दोळे स्वर्गाक लावन आसले आनी अशा वेळार धवी आंगुस्त्रां घातलेले 2 मनीस तांकां दिश्टी पडले आनी ते म्हणटात गालिलियाच्या मनशांनो तुमी अशे स्वर्गाक दोळे लावन कित्याक आसात हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच तो परतो येतो प्रितीच्या भाव भयणांनो जेजू परतो येतलो सोत मानता म्हणटा तेन्ना जिवे आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक तो येतलो आनी मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 25 ओळ 31 आनी फुडें आमकां सांगता कशे भाशेन निमाणी जोडटी जातली राजा
आपल्या उजव्याक आसल्याक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतलेल्यानो येयात आनी संवसार रचलोल्याक तयार केल्लें दायज तुमचें करून घेयात. हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवंक वाडले. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवंक दिलें. हांव वाटसूर कसो आसलो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें. हांव विंगळो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसोंक दिलें. हांव पिडेन आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली. त्या वेळार प्रामाणीक मनशां ताका जबाब करून म्हणटलीं, सायबा, केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तुका तानेल्लो पळोवन पिवंक दिलें? केन्ना म्हूण तूं वाटसूर आसलो तेन्ना आमगेर बिराड दिलें, विंगळो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें आनी तूं पिडेन आसतना तुका भेट केल्या? आनी जाप दिवन राजा तांकां म्हणटलो, हांव तुमकां सत सांगतां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें म्हाकाच केलें. जेजूच्या सर्ग प्रवेशाची दोबाची परब आमकां जेजून दिलोल्या मिसावाचो उगडास करून दिता. पयले सुवातेर देवाचो मोग आनी शुभ वर्तमान परगटूचें मिसाव. दुसरे सुवातेर संवसाराचो उजवाड आनी पृथ्वीचें मीठ जावचें मिसाव. आनी तिसरे सुवातेर दोयाळ कोरण्या वरवीं आमच्या जिविता वरवीं जेजूक परगटूचें मिसाव. आनी हे मिसाव आमी प्रामाणीकपणान पूर्ण केल्यार आमी जेजू बराबर सर्गीच्या राज्यान आसतले. हाचो आमकां आयच्या दिसा बोरवासो मेळटा.